आता खबरो विस्तारान. म्हादय रस्त्यावयली फोंडकुलां आनी डेंग्यू विशयावयल्यान आमदार रोहन खंवटेन भारतीय जनता पक्षाचेर फोग काडलो. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मेळिल्ले इसी क्लियरन्स म्हळ्यार केंद्रा कडल्यान कर्नाटकाक मेळिल्ली भेट अशें वक्तव्य आमदार खंवटेन केलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कर्नाटका एक बरो बक्षीस दिला, गुड गिफ्ट टू कर्नाटका गव्हर्नमेंट. आणि त्यांना एखादी ते गिफ्ट आमकां काय ना त्या नको. सीएमचो काल प्रेस कॉन्फरन्स पळयता आसतना एखादी ब्युरोक्रेट जसो पेपर वाचता आणि लायनी मदीं जे कितें बरयलां आनी कितें बरोवना ते सांगता. शो केस इज वॉट अ लिडर इज. मुख्यमंत्र्याची भूमिका ही इज द लिडर ऑफ द स्टेट. आज हातूंत राजकारण म्हादय नाका, पूण लिडरशीप दाखोवपाचो टायम हो आसता. तू थंय 3 लायनी वाचून आमकां जे सांगूंक सोदता वेदर इट इज इंटरप्रिटेशन नॉन इंटरप्रिटेशन वी आर नॉट इंटरेस्टेड. वी वॉन्ट टू बी क्लियर ऑन सेईंग दॅट म्हादयाचेर काय नेगोशिएशन जावचें ना, म्हादयाचेर काय डिस्कशन जावचें ना. म्हादय इज आवर लायफलायन म्हणटा तो म्हणटा म्हादय म्हजी आवय. जाल्यार आज आवयक सांबाळपाक परत दिल्ली आसपाक जाय आशिल्लो, गोंयांत न्हय. सादे सादे बर्थडे विशीजांक त्या लिडरांक विश करपाक समज सेंट्रल लिडरांक विश करपाक समज ते दिल्ली वचपाक तांकां टायम आसा, एनर्जी आसा, ताच्या मंत्र्यांक एनर्जी आसा, जाल्यार आज पर्यंत सीएमान एक धाकटी टीम धाडल्या टू चेक विथ द ऑफिस ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट टू चेक मिनिस्ट्री बरोबर की कितें दिला, कित्याक दिला, क्लॅरिफिकेशन मागला. बाब जावडेकर चायना गेला आणि ताच्या खातीर आमचो राज्यसभाचो MP मेळपाक ट्राय करतलो. आय थिंक वी आर अंडरगोईंग अ सिरियस प्रॉब्लेम ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज. ताच्या खातीर मुख्यमंत्र्यान आपली भूमिका स्पष्ट करपाची गरज आसा की वी आर नॉट रनिंग बिटवीन लायन्स. इफ ही कॅनॉट ही शुड रिझाइन. Otherwise, he should call for all party delegate. He should call for everybody going to Delhi, meeting the Prime Minister and taking an assurance from him saying that म्हादयचेर हाच्या फुडें डिस्कशन अशें जावचें ना म्हणून. हेल्था खातीर हांवें फाटीं प्रश्न काडलो डेंग्यूचेर. डेंग्यू हेज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आम्ही सध्या चल्ला फक्त तो प्लास्टिक सर्जरीज. वयल्यान फक्त सुंदर दिसपाक कितें करप तेंच पळप. डेंग्यू वाडला. हांवें स्वता पत्र बरयलें की पर्वरच्या वाठारांत जवळ जवळ 8 केसी जाले म्हणून. म्हजो भाचो स्वता पणजे रावता, तो ही एक्सपायर्ड आउट ऑफ डेंग्यू. आणि द रिझन गिवन अँड द वे इट वॉज हँडल्ड इज समथिंग विच आय वुडंट वॉन्ट टू शेअर ऑन दीस फोरम. बट आय एम व्हेरी डिसग्रंटल. मदल्यान काळजांतल्यान म्हाका राग आसा द वे द डिपार्टमेंट इज हँडलिंग दीस सिच्युएशन इन अ व्हेरी पॅथेटीक मॅनर. आणि तो म्हादयचो इश्यू जावं, तो बाब दिगंबर कामतीन काँग्रेसीन आणि विजयान म्हणला की 1 डे असेंब्ली सेशन इज रिक्वायर्ड. आय फुल्ली एंडोर्स अँड सपोर्ट दिस. कित्याक हे डिस्कशन येवपाची गरज आसा. आणि म्हादय बरोबर जे ज्वलंत इश्यू आसा ते सर्वसामान्य मनशाक डे टू डे ब्रिजाचेर लागतात. इट मायट बी ऑन रोड्स, इट मायट बी ऑन हेल्थ, it might be on the electricity and water connections which are being disconnected, it might be on all these things. जाल्यार म्हाका दिसता 1 day assembly session is very much required.